तण बी वाढला न्हू त्या खातीर थंय सोरोप भायर येत असता तरी पळय हे मेले ते केस झडटा पळय ते आंगार बंदर ते कित्याक की गाडी एक सस्पेन्शन पळय कसले आहात ते RCB हायड्रोलिक गॅस सस्पेन्शन. I know you told your friend you're not okay. Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. सो गाईज हांव येयलो आसा शेतान कितले दिसांनी फुल पावर सारको. गायज फायनली आमी येयल्लेली आसा शेतान आनी हो तो पळय थंय आसा. खूब दिसान हांव शेतान देवला आनी थोड्या दिसांनी आमी पतंग बितंग उडोवपाचे आहा. हे पळय चाय घेवन येता आनी हो बी येता हांगासर पळयलात. अवी पाया कडे सोरोपा तो पळय रे सायडीक राव मरे. उड रे उड या हॉस्पिटलान नाल्या एकाचे अरे ते वयर चढोंग रे उड ते सोडोप मरे तो. अवी जाता मरे गाडी चलोवपाक तुका का हांव चलो पावत येयले पण दोनूच पेट्टा. पावली आम्ही फायनली. सो गायज आता एक व्हडली प्रॉब्लेम जाल्लेली आसा. कितें सांग अवीक चावलो सोरोप कसलो नानाड्डो आनी आत्तां आमी हॉस्पिटलान वचून येयल्या. तेणी इंजेक्शन बी मारला आनी तो काय चड पॉयजनस नासता न्हू अशें दामन कितें काडला. आतां वकात बिकात लायता तेका. अवी दाखय रे खंय रे तो खंय रे आनी चष्मा घालूंक ना रे. पळय नानाड्डो चावलो नानाड्डो. तुका असो कसो रे पोन चलोंक जायना रे कितें सकयल न्हू शेतान रिस्क जाला. कितें सांग व्हडलें तण बी वाडला न्हू त्या खातीर थंय सोरोप भायर येत आसता. तरी बरो तो नानाड्डोच म्हणून आनी कसलो न्हू. तरी आमी हॉस्पिटलान बी वचून येयली. इंजेक्शन बी मारले का 2 काय 3 कितें इंजेक्शनां मारली. कितली मारली रे अवी. 300 सारखे सांग रे. 300 चुप बस तुका काय विचारपाचेच न्हू. चल वखात लायता तेका आतां. तेका तो वखात लायता कितें दिला ते परत लाय म्हटला आनी मातसो पूस आनी काड म्हणून सांगला. ते तो करता पळय पुसून काडटा आतां हे मागीर हेका वखात लायतले. The next day. हे खंय गेल्ले हे कितें हे पळय हे मेले ते केस झडटा पळय ते आंगार बंदर ते. सो गायज तुमकां न्हू एक गजाल सांगूंक विसरलो. हे न्हू हे पळय हे जे गिफ्ट एक मटेरियल आसा कितें म्हणटात रे हेका ब्रो गिफ्ट पॅक हो हेतून बेडशीट पिलो कवर बीन आसा. हे न्हू हांवें तितून बेश्टे दिले मम्मीक म्हणून आनी व्हिडिओन तुमकां घालून दाखोवंक विसरलो हांव. पूण जे हांवें हे हेले एक दीस घातले आनी धुवले पळय कांयच हेका इफेक्ट ना म्हणजे कांयच फरक पडोंक ना. प्लस पळय हांव आतां असली सेम 3 हांवें काडल्या पळय हो थंयसर 2 चूज करून दवरल्या. ही आतां हांव व्हरपाक घरा आनी क्रिसमसाक कोणाक गिफ्ट करूंक सोदता हांव ही. सो बरें आहा हे कळ्ळें तुमकां क्रिसमसाक गिफ्ट बीन करपाक बरें आहा. आनी हांव न्हू पयलीं ज्या दिसा घेतला पळय तेन्ना समजलो हेजी रेट आसतली म्हणून 1000 रुपया तरी कित्याक आसता न्हू असले म्हारग गिफ्ट पॅक बीन आहा न्हू ते सारके अशें धरून व्हरपाक. जेन्ना हांवें टायरोनाक रेट विचारली हांव शॉक ओन्ली 500 रुपीज ईच. आनी हे व्हरपाक आमी स्पेशल हे व्हरपाक आक सांगो हे व्हरपाक आमी स्पेशल टायरोना कडेन आनी येयल्या. स्पेशली आमी हे व्हरपाक तेजे कडेन येयल्या कित्याक सांग तुमकां खरें सांगता तुमचो मोग जो आसा खबर आसा तुमी सगळे तेंचे आयटम्स खोपयला ऑलरेडी. आनी म्हाका बाबा टेन्शन जाल्लें. मम्मी म्हणटाली बेगीन वचून घेवन यो कोणी घेत जाल्यार मागीर तेंचे सामान येता तेन्ना. आतां केन्ना कोण घरान बीन केन्ना येता न्हू
जप करून हे बरें दिसता पळोवपाक बीन सारखे निव्वळ सारखे आनी पॅकेजींग बीन बेस्ट आहा. म्हाका 1-2 जाय आसले कोणाक गिफ्ट करपाक. सो हांवें टोटल 4 घेतले आतां आनी तेंचे कडेन ऑलरेडी एक 35 तरी आहा पडलेली. सो 35 आसा, हांवें 4 घेतले. आतां तुमी पळया कशें कितें पळय ते 500 पडटा. म्हणजे आतां क्रिसमसाक लोक वयतात न्हू हांगा थंयसर मेवपाक लोकांगेर. सो तांकां जाय जाल्यार हे डायरेक्ट क्रिसमस गिफ्ट करूं येता न्हू. काय बरें दिसता पळय, बरें अशें हातीन धरूंक बीन मेळटा. अशें धरून वयपाकूय एक अलगूच सारकें हें आसा. हे एक हांवें येला आनी एक हांवें न्हू अलग तरेचो न्हू धूप हें येला ते तुमकां दाखयता हांव. तो हांवें ट्राय करूंक नासलो, तोय ट्राय करून पळयलो आनी जो वास येता खबर आसा. हेज्या घरान लायलो हांवें सकयल, म्हणजे हेज्या रुमा कडेन सकयल लायलो जाल्यार ते सायडीच्या घाटी येयले. घाटी हा गोंयकार न्हू, घाटी केसां लगाय कोणसा लगाय. मागीर तांकां दाखयता म्हटल्यार ते इल्ले उरलेले तेंच्यांनीच घेतले. आतां तेंच्यांनी स्पेशली धाडला म्हाका हमको बी थोडा लेके हांव म्हणून. आतां हांव येयला स्पेशली व्हरपाक. आतां तेय तुमकां दाखयता व्हिडिओन. हो आमचो आनी एक फ्रेंड फोंड्यासून येयला स्पेशली मेळपाक म्हाका. थँक्यू सो मच भावा. कितें म्हणटा आमचे व्लॉग्स कशे आसता, व्हिडिओज कशे आसता, इन्फॉर्मेटीव आसता काय गलत मेसेजी वयता? बऱ्यो मेसेजी वयता मरे भुरग्यांक, युथाक, ल्हान भुरग्यांक, कॉलेज गोईंग भुरग्यांक बीन बरी मेसेजी वयता मरे. आनी हेज्या बद्दल कितें म्हणूंक सोदताय तूं टायरोना बद्दल? तो बाबडो पळय ताका दिसना. आनी आमचे तुका खबर आहा यूथ जे आवय बापायच्या खुस्तार आतां कितें कितें जगता आनी कितें कितें करता तेय तुका खबर आसा. हो एक भुरगो आसा ताका बाबड्याक कांयच दिसना आनी तो इतलो हँडल करता बिझनस. तेज्या बद्दल तूं कितें म्हणूंक सोदता? स्ट्रगल करता आनी हे बीन प्रॉडक्ट बीन बरें हे जावन जायता न्हू, कितें तरी करता न्हू बाबडो. हा अशेंच दुसऱ्या भुरग्यांक वयर सरोंक जाय न्हू. पळयात सारकें मरे टायरॉन पळय हे सगळें आतां टायरोना कडेन विकपाक आसा. किचन वाले सो गायज हे पळय हे आसा वेलिंगटनीचे हे पळय कॅन्डल्स आसा हांगासर. व्हेरी लेस आहा, पॅक ऑफ 100. प्लीज येयात आनी व्हरा. एक हांवें घेतले ऑलरेडी. आनी तुमकां न्हू एक अतरंगीत धूप दाखयता. तो धूप हांवें बेश्टो व्हेलो पळोवपाक घे म्हणून तेजो बरो वास येता सारको. हो एक हाडलेलो हांवें बेश्टो ट्राय करपाक. पळय हो धूप स्टीक आनी हो पळय हे बॉटलीन आसता पळय तो. आनी एक हाडलो कसलो तरी तुमकां दाखयता राव बेश्टोच. हो न्हू हो दिसता तो पळय. हो एक तुमकां सांगू मम्मी म्हाका सांगता हे हाडला खंयसून तो घेवन यो म्हणून. आनी प्लस नेबरांकूय वास बरो खंयसून हाडला रे काय म्हणून. व्हिडियोज पळयता न्हू आमचे टायरोनाच्या स्टोरा वयल्यान हाडला म्हटलें. आनी सोमते येवन व्हरतात तेंचे कडल्यान. हे पळय आतां थोडेच उरला. बेगीन येयात आनी घेयात. पळय सो गायज आमी येयले पळय हांगासर अरमान चायवाला. फूल पावर चा बरी आहा न्हू हांगाली चा. चा पिवपाक येयले आमी. आतां चा पियली काय मागीर घरा दो पडला न्हू. फूल पावर दो पडला न्हू. ओके गायज गुड न्यूज. हिका भायर काडपाचो टायम येयल्लो आसा. येस यू गायज आर टोटली रायट. ही बेस्ट भायर काडपाचो टायम येयल्लो आसा. बिकॉज 25th क्रिसमसाक कितें अतरंगी करया मातशें. सो फाल्यां ही भायर काडटा आनी हेजे बारीक बारीक डिटेलिंग्स उरले ते स्टिकर बिकर नंबर प्लेट बीन ते चॅक करता सगळे. आनी बेश्टे एक तुमकां हायलायट दाखयता की गाडी एक सस्पेन्शन पळय कसले आहात ते RCB हायड्रोलिक गॅस सस्पेन्शन. सो जस्ट इमॅजिन गॅस सस्पेन्शन गाडी एक आसा म्हणजे तुमी चिता गाडी कितली खंयच्या लेवलाक मॉडिफायड जाल्या पळय ती. आनी मीन वायल हांव आनी एक प्रोजेक्टाचेर काम करता फॉर माय अप्रिलिया SR 150. सो दीस इज गोईंग टू बी अ न्यू कितें म्हणटा ते आमचे फॅन कवर. सो हेका मातशें काम आहा, मागीर पेंटींग आसा, फिनिशींग आसा. सो हें जालें काय मागीर तुमकां हांव तुमच्या वांगडा शेअर करता कितें पळय तें. हॅलो पीपल, हांव सारको आहा. म्हाका कांय सांगना. खूब मॅसेजी येयल्या म्हाका. ब्रो हाव आर यू, तूं कसो आसा बाबा, तूं कसो आसा. कांयच सांगना. नॉन वेनमस स्नेक. कांयच प्रॉब्लेम ना. तुमचो सगळ्यांचो सपोर्ट आनी आशिर्वाद आसतना म्हाका कितें जावपाचें आहा. पॉसिबलूच ना जाल्यार. हांव सारको फीट आसा, सारको फीट. हॉस्पिटलान गेलो
म्हाका तेंच्यांनी नॉन वेनमस कसले तरी एक इंजेक्शन दिलें आनी मातशें म्हाका न्हिदोंक लायलें आनी काय ना मागीर कसले तरी टॅबलेटी दिल्ल्यो त्यो टॅबलेटी अजून चालू आसा आनी काय ना नॉर्मल सगळें नॉर्मल कांयच ना न्हू गो नाणाड्डो कहलो तो सोरोप तो भंय दिल्लो आमकां गो काय खबर ना न्हू सोरपाचें सो बेगीन टायम करिनासतना आमी गेली येदे मोठे अशें हें मारलेलें सारकें दिसतालें आनी सारको वर्स्ट सो हें एक लेसन म्हाजे कडल्यान तुमकां की बाबा खंय शेतान बितान वयता आसतना न्हू पांय पोवन सकयल पोवन पांय घालूंक जाय बेश्टेच कितें केलें एकाचे 4 लायफ पिड्यार बेश्टी म्हाका तरी नॉन वेनमस जावलो कोणाक खबर जावूय ना न्हू खंय कितें गॅरंटी ना न्हू सोरोप जावन लोक हजारांनी मेल्लेले आसा सो हें तुमकां एक म्हाजे कडल्यान तुमकां आनी एक लेसन की तुमी फुडें चलता पासून जाल्यार लायफ खंयसरूय एंड जावं शकता तुमची दिस इज नॉट ओन्ली वन व्हेकल दिस इज नॉट ओन्ली वन मोटरसायकल कार हें तुमकां डेली लायफान तुमकां सांगता कोणाच्या झाडा भायर कोणाच्या फाटल्यान कोणाच्या गार्डनान कितेंय जावं शकता सो ऑलवेज बी प्रिपेर्ड लायफान प्रिपेर रावंक जाय पॅनीक जावंक जायना न्हू टायम सांगून येना टायम केन्ना सांगूंक येना टोटली रायट आनी परत 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 एक इशू चड गोंयांत जाल्लो आसा की हांगासरूच खोर्जे खंय तरी स्कुलान 8 वर्साचे कितें चेड्याक मारलो म्हणून का 12 वर्साचे चेड्याक स्कुलान टिचरीन मारलो सो हेजेर कोण एक्शनूच घेयना कोणूच एक्शन घेयना आय डोंट नो वाय कित्याक कशें कितें पळय तें तेजी पेरंट्स बाबडी तेतूस म्हाका कोर्टा भायर दिसलेली कितें तरी आय डोंट नो रडटालो बाबडो बापूय जालो सो अशें भुरग्यांक मारप बिरप बरें न्हू तुमी जाता तितले न्हू एक म्हाजे व्हिडिओ न्हू स्कुलांनी पासून टिचरी आनी प्रिंसिपल पासून पळयतात तुमकां एक मेसेज दिवंक सोदता म्हाका तुका सगळ्यांक आमकां दुसऱ्याच्या भुरग्यांक हात लावपाक रायट ना आमी बरें शिकोवपाचें अशें शिकना जाल्यार तापोवपाचें एक रुलर काडली एक बांदली हातीर एक तुका एक आमकां ल्हान आसतना स्कुलान टिचरी कडलो मार पडटालो असो न्हू असो आमकां टिचरीन केन्नाच मारूंक ना नील डावन दवरलो जावं आनी एक रुलर काडून मारली ओके पण असो नाकांतल्यान कानांतल्यान रगत येयसर आमी केन्नाच अशें आमच्या टायमार बाबा केन्नाच आयकूंक ना सो दीस इज अ बीग रिक्वेस्ट टू यू डियर टिचर आनी आमचो रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल खंयच्याय कॉलेजीचो स्कुलाचो अशें भुरग्यां कडेन बिहेव करूं नाका दीस इज टोटली रॉंग फाल्यां तुमच्याय घरान भुरगीं आसा तुमच्या भुरग्यांची भुरगीं आसा मातशें तरी चुरचुरे करा शिक्षण इज व्हेरी इम्पॉर्टंट स्टडीज आर व्हेरी इम्पॉर्टंट बट नॉट प्रेशियस देन लायफ सारकें सो इतले मारासर मारूं नाका जे भुरगे जे म्हाजे भाव भयण जे आसात भायर आसतात कोण गोंयान आसात तेंकां भुरगीं कोणाक ना न्हू तेंकां विचार हे भुरगीं नासप कितले टेन्शन आसता पळय ते भुरगीं ना तेका कळटा काश म्हाजे कडेन भुरगीं आसचे आनी तुमी अशें करता पळय तें खरेंच बरें न्हू टोटली रॉंग आनी येस आयच्या व्लॉगान तुमी म्हाज्या बायकीचो बारीक क्लिप पळयलो आसतलो न्हू सो गेट रेडी गायज म्हाजी बायक ऑन द स्ट्रीट्स कमिंग सून आनी बरो धमाकेदार व्हिडिओज करया तेजो येस गायज दीस एरोक्स इज गोइंग टू बी इंडियाज फास्टस्ट एरोक्स हांवें डायग्नोस बीन करून पयली बायक टोटली वर्किंग सुपर मक्खन सारकी सो हें तुमकां सांगून बेश्टें स्पॉयल करिना दाखयता केन्ना तें हांव तुमकां 1-2 दीस दी म्हाका कित्याक म्हाजें एक अलग प्लॅनिंग चल्लां म्हाज्या एका व्हेरी क्लोज फ्रेंडा वांगडा सो पयलीं हांव तें फ्रेंड इज फ्रेंड फर्स्ट एक फ्रेंड आसता न्हू जो तुका मनाक व्हेरी क्लोज आसता तो एक अलग एक्सायटमेंट आसा कितें तें तुमकां सांगिना तुमी पळयात तुमकां कळटलें थोड्या दिसांनी सो बिकॉज ऑफ दॅट हांव मातसो लेट आसा ऑन दॅट ट्रॅक म्हणजे बायकीचो व्हिडिओ घालपाक ऑर एज तुमकां न्हू बरे बरे व्हिडिओज वाटेर आसा न्हू हय आनी तुमच्या मुखार अंकिता एक बरी रेसिपी करपाची आहा सारकी मेडिसीन अशी कितें तें खबर ना कितें गो मेडिसीन कसली तूं कसले मेडिसीन करपाचें आहा गो हांव तुमच्या खातीर करपाचें आसा लिव्हर प्युअर करपाची रेसिपी मेडिसिन्स म्हणजे लिव्हर डिटॉक्स म्हणजे लिव्हर साफ करपाचें हय
लिव्हर म्हणजे चिकनाचे लिव्हर न्हू, आमचे मनशांचे लिव्हर साफ करपाचे होममेड रेमेडी करपाचे हांव घेता. सो हे कोणाक जाय, हे कोण आमचे चड सोरो पियेता जावं आनी कितें फॅटी लिव्हर कोणाचे आसा हे तेंच्या खातीर. हे तर जाय जाल्यार कॉमेंट सेक्शन में भर के टाइप करो लिव्हर 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 साऊंड्स वियर्ड हॅशटॅग लिव्हर मेडिसिन अशें तरी टायप कर. लिव्हर लिव्हर आसोंक येता. आनी म्हाका भरपूर प्रमाणात ओल्ड गोवा हांव जेन्ना फेस्ताक वयतालो थंय फेरयेन वयतालो 5-5 मिनटांनी म्हाका घे म्हणून युट्यूब फॅमिली मेळटाली. हांव तेंकां सगळ्यांक सांगूंक सोदता थँक्यू सो मच फुडें येवन म्हाका हॅलो म्हणपाक. थँक्यू सो मच. फ्यू मंथ्स बॅक आय वॉज नथिंग. फ्यू इयर्स बॅक म्हणजे फ्यू मंथ्स बॅक आय वॉज नथिंग. तुमच्या मोग तुमचो सपोर्ट आयज हांव एक असो मनीस जाल्लो आसा म्हाका 4 चौगां मदीं लोक वळखता म्हाका आनी हेका. थँक्यू सो मच ऑल बिकॉज ऑफ यू गायज. आनी असोच मोग दाखया आमकां. आमी परत परत ओल्ड गोवा तुमकां दिसतली. ह्या दिसांनी फुडें सरा हेल्प करा टायरॉनाक बीन. आमकांय फुडें येवन तुमी हॅलो करा. वी आर मोस्ट वेलकम. तुमकां वेलकम करपाक आमी सदीत आसा. तोंडा फुडल्यान येयली जाल्यार न्हू. वी डोंट हॅव रूड बिहेवियर. आमचो सदीत कोणूय आमकां मेळोन गेला न्हू तेंकां विचारा. आमचो सारको लवींग आनी कॅरींग नेचर आसा. आमी अशें न्हू आमी तेंकां हें करिना तशें बीन कांय ना. हांव सारको डावन टू अर्थ हें पासून तशेंच. आमी येयल्या आमचे शेडाच्या घरान रावन येवपी मनीस आमी कितें व्हडले हें न्हू CM न्हू PM न्हू कांय न्हू न्हू गो. सो वी आर डावन टू अर्थ पीपल. आमी ऑलवेज दे तुमच्या मुखार रावन तुमच्या वांगडा बरे भशेन टायम स्पेंड करपाक. ओन्ली थिंग इज हे 4-5 दीस इतलो बिजी आसलो खबर आसा की तुमकां सांगूं शकना. म्हाजें एक अलग प्रिपेरेशन चालू आसा. तेंच्या बद्दल हांव तुमकां आतां डिस्क्लोज करिना. व्हेरी सून सांगपाचो हांव न्हू गो. हेच म्हणून हांव ही व्हिडिओ हांगाच एंड करता. मेळटा तुमकां एक नेवी इंटरेस्टिंग व्हिडिओ. ती पळोवपाक तुमकां 25 तारखेक 26 तारखेक रावचो पडटलो. 26 तारीख ह्या म्हयन्याची. कितें तें तुमकां कळटलें. सो हेच म्हणून हो व्हिडिओ हांगाच एंड करता. सबस्क्रायब करा चॅनलाक. बाय बाय. बाय बाय.